खंडणी मागता म्हूण मंत्री पावसकाराचे कागाळी उपरांत पुलिसांनी मंत्री पावसकाराच्या आल्तिनावेल्या बंगल्याचेर खंडणीचे पयशे घेवंक आयिल्ल्या ऋषिकेश पाटील आनी ताच्या 2 फ्रेंडांक धरिल्ले। पावसकारान पुलिशेंत केल्ले कागाळी प्रमाण 8 डिसेंबराक दीपक पावसकाराक अनवळखी नंबरावेल्यान 3 कोटी रुपया खंडणी दी म्हूण कॉल येता। पयशे दिवंक ना जाल्यार बदनामी करपाची फोनावेल्यान धमकी मेळटा। खंडणी मागप्यांक एक्सपोज करूंक मंत्री पावसकारान ताका पयशे व्हरूंक आपल्या बंगल्यार आपयलो। ऋषिकेश पाटील आनी ताचे फ्रेंड प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामी मंत्री पावसकाराच्या घरा पयशे घेवंक गेले तेन्ना पुलिसांनी तांकां धरले। 23 ते 25 जानेर मेरेन तपास अधिकाऱ्यांक वचून मेळपाचे अटीर पणजे जेएमएफसी कोर्टान ऋषिकेश आनी ताच्या फ्रेंडांक जामीन दिलो। तिगांयची चौकशी केल्या उपरांत मुखेल सूत्रधारा मेरेन पावपाक पुलिसांच्या हाताक कांयच मेळूंक ना। प्रुडंटाक आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाची म्हायती मेळ्ळ्या ती अशी। ऋषिकेश पाटील सांगलीचो द्राक्षां निर्यात करपी उद्देगीक। प्रियेश नांवाच्या एकल्या कडेन ऋषिकेशाची द्राक्षाची एक डील जाल्या जाचे पयशे दिवपाचे आसा। ऋषिकेश आनी प्रियेश केन्नाच मेळूंक ना, सगळी डील फोनाचेर। आपले गोंया सावन पयशे येवपाचे आसा ते घेवन यो म्हूण प्रियेशान ऋषिकेशाक सांगिल्लें। ऋषिकेश फ्रेंड प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामीक बरोबर घेवन आल्तिनार पावसकाराच्या बंगल्यार पयशे घेवंक गेलो। खंडणीचे पयशे घेवंक वतात म्हूण तिगांकूय खंय खबर नाशिल्लें। ऋषिकेशाक येवपी कॉलाचे आनी पावसकाराक खंडणी खातीर येवपी कॉलाचे नंबर वेगवेगळे। दोगांकूय येवपी नंबराचेर कॉल लागना, चड करून ते इंटरनेट कॉलाक तयार केल्ले नंबर आसूंये। पुलीस सगळे कॉल रेकॉर्ड तपासून पळयत आसात, मात खंडणी प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी कोण ते अजूनय कळूंक ना। पावसकारा कडच्यान 3 कोटी रुपया खंडणी खंयच्या आदाराचेर मागल्या आनी बदनामी करपाची धमकी खंयच्या आदाराचेर दिताले ते विशीं मात पुलीस तोंड उगडूंक तयार ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।